उत्पत्तीच्या पुस्तकावेले वाचप. इस्रायलाक आपल्या एरा सगळ्या पुतां परस झुजेचो अदीक मोग आसलो, कित्याक तो तांचे जाणटे पिरायेर जल्मलोलो आनी ताणें ताका एक विविध रंगाचें आंगलें केलें. आपल्या सगळ्या पुतांवून बापूय झुजेचो ओगळो मोग करतालो तें पळोवन दुसरे भाव ताका जळटाले आनी ताका ते बरे भाशेन देखोसो करिनासले. सगळे भाव आपल्या बापायचो हिंड चोरूंक सिक्कें गेले आसतना इस्रायलान झुजेक सांगलें, तुजे भाव सिक्कें हिंडाक घेवन गेल्यात. आयक, हांव तुका तांचे सोडशीं धाडटां. म्हणटूच झुजे आपल्या भावांचे सोदीक गेलो आनी ते ताका दोतान गांवांत मेळ्ळे. पयस थावन तांणी ताका देखलो आनी तो तांचे सोडशीं पावचे आदींच ताचो जीव काडूंक थारायलें. तांणी एकामेकाक म्हणलें, हो पळयात सपनेकार येता, येयात ताचो प्राण काडुया आनी खंयचेय एके खोणींत ताका उडोवन आमी मागीर सांगचें. एके निश्ठूर मनजातीन ताका गिरासलो, तेन्ना ताची सपनां खंय तावतात तीं पळोवचें. पूण हें आयकतूच रुबेनान तांच्या चोपक्यांतलो ताका वाटायलो. ताणें तांकां सांगलें, ताचो प्राण आमी काडचो न्हय. तांच्या चोपक्यांतलो ताका वाटोवन परत ताका आपल्या बापायचे स्वाधीन करच्या निमित्तान रुबेनान नव्यान ताका समजायलें. ताणें रोगत वारयनाकात, ह्या अरण्यांत एक खण आसा, तातूंत ताका उडयात, पूण ताचेर तुमचे हात घालिनाकात. आपले भाव आसले थंय झुजे पावतूच तांचे विविध रंगाचे आंगले तांणी काडले आनी ताका धरून एके खणींत उडयलो. ती खण सुकलोली, उदक तातूंत नासलें. मागीर ते जेवणाक बसले तेन्ना कांय इस्माइली लोक गालात थावन येतालो तो तांणी पळयलो. गोम, पोरमोळ आनी रेजीन उंटाचेर घालून ते इजिप्ताक व्हरताले. जुदान आपल्या भावांक सांगलें, आमच्या भावाक जिवो मारून आनी ताच्या रोगतान भिजून आमकां कितें मेळटा? उदीक बरें आमी ताका त्या इस्माइलीतांक विकुया. पूण कांय वायट ताका आमी करचें न्हय. कितलोय जाल्यार तो आमच्या रोगतामासाचो भाव. आनी ताचे भाव कबूल जाले. उपरांत कांय माद्यांनी वेपारी थंयसरल्यान वेताले. तांणी ताका ते खणींतलो वयर काडलो आनी इस्माइलीतांक रुपयाचे 20 नाण्यांक विकलो आनी हाणें झुजेक इजिप्ताक व्हेलो. देवाचें उतर हें. देवाचें व्हड उपकार. आयकल्ले देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावन दी. सर्वेस्परान केल्ल्या ओचोऱ्या विस्मितांचो म्हाका उगडास येता. ताणें देसान दुकोळ पडूंक दिलो, तांचे उदरपसण काडून उडयलें. तांचे फुडें एका मनशाक धाडलो, गुलाम कसो विकून दिल्लो झुजे तो. जबाब. सर्वेस्परान केल्ल्या ओचाऱ्या विस्मितांचो म्हाका उगडास येता. ताचे पांय सांकळींनी बांदलोले, ताचे मानेचेर लोखंडाचे जूं बसयल्ले. शेकी ताणें पारकून सांगलोलें तेंच घडोवन आयलें. सर्वेस्पराच्या उतरान ताचें उतर खरें केलें. जबाब. सर्वेस्परान केल्ल्या ओचोऱ्या विस्मितांचो म्हाका उगडास येता. तेन्ना राजान ताका बोनकोणींतलो काडूंक लायलो. राष्ट्रांच्या पातशायान ताका सुटका दिली. आपल्या घरान ताका कारभारी नेमलो. आपले आस्तीचेर ताका अधिकार दिलो. जबाब. सर्वेस्परान केल्ल्या ओचोऱ्या विस्मितांचो
म्हाका उगडास येता. उद्गार. देवान संवसाराचो इतलो मोग केलो की ताणें आपल्या एकल्याच पुताक दिलो. ताचेर विस्वास ठेवतात तांकां सासणाचें जिवीत मेळटा. मातेव प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेजून परम याज्ञिकाक आनी पोरजेच्या वडिलांक एक वोपार सांगली. कोण एक भाटकार आसलो आनी ताणें एक दाकांचो मोडो लायलो. ताचे भोंवतणी आडो घालो. तातूंत गाणयाक एक कोळंबी कांटयली आनी पारो करूंक एक गोपूर बांदलो. मागीर तो मोडो ताणें कुलवाड्यांक कुंबड्यांक दिलो आनी आपूण पयशिल्ल्या गांवांत गेलो. फळ पिकचो वेळ लागीं पावतोच आपले कुंबडे घेवच्याक ताणें त्या कुलवाड्याशी आपले चाकरांक धाडले. पूण कुलवाड्यांनी तांच्या चाकरांक धरून एकल्याक मार घालो, दुसऱ्याक जिवेशी मारलो आनी तिसऱ्याक फातरायलो. आनी एक फावट ताणें दुसऱ्या चाकरांक धाडले. पयले वोन ओदीक आनी तांणी तांकांय तशेंच केलें. म्हज्या पुताक भिडेतले अशें म्हणून शेकी ताणें आपल्या पुताक तांचेशी धाडलो. पूण कुलवाड्यांनी पुताक पळयोवन आपणा भितर म्हणलें, हो ताचो दायजी, येयात हाका जिवेशी मारुया आनी ताचें दायज आमचें जातलें. आनी तांणी ताका धरून मोड्या भायर व्हेलो आनी जिवेशी मारलो. आतां मोड्याचो धनी येतोच त्या कुलवाड्यांक कितें करतलो? तांणी जाप दिली, त्या नुस्त्यांचो व्हड भस्म करतलो आनी दुसऱ्या कुलवाड्यांक आपणाक त्या त्या काळार फळ दिता तसल्यांक आपलो मोडो कुंबड्यांक दितलो. जेजून तांकां म्हणलें, जो फातर बांदप्यांनी सोडून दिलो तोच जालो कोणशा सोंदीचो फातर. हें सर्वेस्परानूच घडून हाडलां. तें पळयोवन आमी थोटाक जाल्या. अशें तुमी केन्नाच पवित्र पुस्तक वाचूंक ना? म्हणटोच देवाचें राज तुमचे कडलें काडून घेतले आनी पुर्ती फळां करतात तसल्या लोकांक दितले. ताच्यो वोपारी आयकले उपरांत मुखेल याज्ञीक आनी फारिजेव आपणाच विशीं तो उलयता म्हूण समजले आनी ताका ते धरतले आसले, पूण लोकांक भियेले, कित्याक प्रवादी म्हूण लोक ताका मानतालो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाखाणणी तुका क्रिस्ता. नियाळ. जुजेचे भाव ताचो घात घेतात. जेजू मुखेल याज्ञिकां आनी इस्रायेलाच्या वडिलांच्या घातकेपणा विशीं वोपार वापरून सांगता. घातकी मनीस दारुणायेचो देखून स्वताच्या उणेपणाक लागून बऱ्या मनशाचे नाटकायेन जियेता. बऱ्या मनशाच्या बऱ्या कोन्यांनी आनी जिविताक लागून देवाच्या देण्यांनी तो भरलेलो मनीस आसता देखून तो वायट मनशांक मानना. वायट मनशांक बऱ्या मनशांनी आपल्या कश्टांनी आपणायलेलें बरेंपण बरे नदरेन पळयोवंक जायना. वायट मनीस आपणाच्याच फायद्याची चिंता देखून बरे मनीस ताका एक धमकी कशें दिसतात. वायटोवो वायटांत आनी आपलेपणान घुस्पल्लो आसता आनी ताका त्या वायट जिवितांतलो भायर सरूंक अवघड लागता. वायट मनशान आपलें मन बदलून वायटांतलो मेकळो जावं येता. जुजेच्या भावां आनी इस्रायेलाचे मुखेल याज्ञिकां आनी वडिलां सारकेलीं आमच्या जिवितांत येतली घातकेपणाची चिंतना पयस करून जेजूचो खरो सांगात जोडूंक वावरुया. आमी वायट चिंतात तेन्ना आमी आमकांच पातकान घालता
आनी वायट मनीस जावंक पावता। हें चिंतप सारकें न्हय। सदांच आमी बरें चिंतूंक आनी बरें करूंक जाय, तेन्नाच आमचो सर्गीचो बाप आमकां इनाम दितलो। आयच्या शुभ वर्तमानांत ते दयाळ मोवाळ काळजाचे बापायन आपल्या धाकट्या पुताक मोगान बक्षिलो आनी मोगान ताका घेतलो। आमी ह्या संवसारांत जियेतना कितें करूंक आयल्यान तें चिंतुया, बरें वो वायट, कित्याक आमी कांयच घेवन येवंक नात आनी कांयच घेवन वेचिनात। देखून ह्या संवसारांत जियेतना आमचे लागीं कितें बरें करूंक जाता तें आमी करूंक वावरुया। तर आयज आमचो थाराव जावन दी, दुसऱ्याच्या जिवितांत कितें बरें जाता जाल्यार आमी मानून घेवया आनी वायट चिंतनां घडोवंक ना दिवंक वावरुया।